नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन आमी हालीं सिरीज स्टार्ट केली. तातूंत एक आशिल्लें म्हळ्यार न्यू कमर्स जे इलेक्शनाक जिखले आनी तांकां आमी वेगवेगळे प्रश्न विचारतले. आनी दुसरी सिरीज आशिल्ली डावन बट नॉट आउट. आनी डावन बट नॉट आउट हे अशे उमेदवार आशिल्ले जे इलेक्शनाक हरले तरी पूण दे आर नॉट आउट. पूण रायट नाव आमचे मदीं आसा अशे मनीस जे उमेदवार जाले, डावन बट नॉट आउट सिरिजान येता आशिल्ले, पूण ताज्या फुडें ताणें आमकां एक एक्सक्यूज दिल्लें आसा, कारण ते आपल्या पक्षाच्या वेगवेगळ्या पदा वयल्यान तांणी राजिनामो दिलो. कारण सांगलें पर्सनल रिजन्स. कसली पर्सनल रिजन्स, कितें जालें हें सगळें जाणा जावन घेवपा खातीर आमचे मदीं आसा राहुल भामरे, एक्स कन्व्हेनर, एक्स गोवा कन्व्हेनर आम आदमी पार्टी, एक्स नॅशनल स्पोक्समॅन आम आदमी पार्टी, एक्स एक्झिक्युटिव्ह मेंबर नॅशनल आम आदमी पार्टी, बट नॉट एक्स आम आदमी पार्टी. नॉट आम आदमी पयलीं आशिल्लें, आतांय आम आदमी. खास आदमीच्या कॅटेगरीन हांव केन्नाच बसनाशिल्लो. आम आदमी पयलीं आसलो, आतांय आम आदमी आसा. पूण तूं आम आदमीन खास आदमी आशिल्ले. आम आदमी खास नाशिल्लो. आम आदमीन जी जबाबदारी दिल्ली ती जबाबदारी स्विकारिल्ली हांवें, आनी ती जाता थंय बऱ्या प्रयत्नान काम केल्लें. सो आतांय आम आदमी आसा. अजून आम आदमी आसा. आम आदमी पार्टी आम आदमी आसा. आम आदमीचे पार्टीचे म्हाका आसाच मोग अजुनी, पण आम आदमीचो मनीस तसो आसा, ऑर्डिनरी मॅन, कॉमन मॅन ऑफ गोवा म्हणटा तसो. ओके, आतां हे लोकांक जाणा जावन घेवपा खातीर आनी खरें सांग, पर्सनल रिजन म्हळ्यार कितें जावं शकता. सो कित्या खातीर रेजिग्नेशन दिलें? खंय तरी दिसलें जी पार्टीची वाटचाल फुडें वचपा जाय आसली ती म्हाका योग्य दिसना जाली. म्हज्या वैयक्तीक कारणां लागून म्हाका एक खंय तरी मोड जो आसता, एक जर्नी जाली, दुसऱ्या जर्नी ती पार्टी वचूंक जाली, म्हाका योग्य दिसूना. आनी ती वाट मोकळी केल्ली बरी म्हणून फाटीं सरलो. बाजूक राविल्लें बरें म्हणलें. पूण तुका ऑलरेडी वाट मोकळी करपाक दिल्ली ताणें, नॅशनल स्पोक्समन केल्लो. तें कितें आसा, हांवें केन्ना खंयच्या डेजिग्नेशन खातीर पदा खातीर काम करूना. हांव पार्टीन रायट फ्रॉम डे वनच्यान आसा. म्हणजे इंडिया अगेन्स्ट करप्शना मुवमेंटान जोडिल्लो. हांव तेन्ना मैड्यार रावतालो ऑल्टोना कडेन. थंय सुद्दां हांवें मोर्चा स्टार्ट केल्ले, आंदोलन स्टार्ट केलें, जे अण्णा हजारे आनी अरविंद केजरीवाल जी करताले दिल्ली. सो हांवें गोंयांत स्टार्ट केल्लें. तेन्ना आमचे लेट सोनक बाब आशिल्ले, ताणें फुडाकार घेतिल्लो गोंयांत. तांच्या बरोबर संघटीत म्हापशा केल्लें, मैड्या केल्लें. ताज्या उपरांत जेन्ना पार्टी फॉर्म जाली, आम आदमी पार्टी, थंय जोडलो गेलो. मागीर पार्टीन म्हाका ट्रेजरर म्हणून जबाबदारी दिली. ती दिसलें अमकेच अमूक लोक आसा, प्रेजिडंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, कळ्ळें. हांव स्वताहून कोणें सांगनासतना ट्रेजरर पद सोडलें हांवें. दुसऱ्या कोणाक जबाबदारी दिली आनी ताका सांगलें तुका सगळें मेंटर करता, कित्याक ट्रेजरचें काम आसना. सो पदा खातीर हांवें केन्ना काम करूना. जावं ते कन्व्हेनर, जावं नॅशनल कितें स्पोक्स पर्सन, कितें तें काम गोंयच्या नेटान व्हरपा जाय, गोंयकाराचो आवाज फुडें व्हरपा जाय, हे दृश्टीन हांव सदांच काम करत आयिल्लो आसा. हाज्या फुडें तशेंच करतलो. कुशीक रावचेशें कित्याक दिसलें? कित्याक खंय तरी मतभेद जालो की वगीच थंय रावन अर्थ ना. मागीर म्हणजे मतभेद जालोच. हाज्या पयलीं इलेक्शना पयलीं जाल्लो, पण कितें आसता तेन्ना तो वेळ नासता. त्या बॅटलफिल्डान वचपाचो वेळ, आनी म्हजे व्हॉलंटियर जे सपोर्टर पार्टीज आसता तांकां युनायटेड फोर्स दाखोवपा जाय. तेन्ना मतभेद जर उलयल्लो बी हांव पार्टी भितर उलयल्लोच, भायर सुद्दां उलयल्लो जर, आमचे 2 सीट आयले ते सुद्दां येवपाचे नाशिल्ले. तेन्ना भितर रावन तो आवाज करप गरजेचो आसता. आतां वाट मोकळी जाली, पार्टीक दिसता अशा दृश्टिकोनान तांचो वेगळो आसा, म्हजो दृश्टिकोन वेगळो आसा. तेन्ना वाट मोकळी केल्ली बरी अशें म्हाका दिसलें. मतभेद कित्याचेर जाले आनी कोणा बरोबर? आतां खुबशी चर्चा जाली, अमूक व्यक्ती कोणा पार्टीन घेतलो, तेन्ना हांव तयार नाशिल्लो घेवपाक. खूब जाणांक खबर आसा तें, कळ्ळें. सो अशे तरेतरेचे मुद्दे आयले पार्टीचेर, अमको स्टँड घेवपाचो येतो. सो पार्टीक दिसलें अमूक खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक खास प्रेफरन्स दिवपा जाय, किंवा अमूक व्यक्तीक हाडपा जाय फुडें. तेन्ना मतभेद जाल्ले, पार्टी भितर जाले, पण उलोवपी थोडे आशिल्ले. हांव एकटो उलोवपी आशिल्लो. आतां म्हाका कळ्ळें बाबा फुडें पार्टीक वचपा जाय, तुमी फुडें व्हरात कशें तुमकां जाय तशें. Hi everyone, this is Sunaya Shirokar and I'm from ACS Solutions. We have come this time with a summer camp 2022 and we are doing a summer camp into 3 different topics this time: robotics, coding and AI for kids from age group between 7 to 15 years. Also, we are having this particular thing in 6 different localities. In 6 different cities, so we are going to have it in Panjim, Mapsa, Porvorim, Margaon, Vasco and Ponda. Kindly enroll for the summer camp and get in touch with me for any further discussions.
आमी कशें आसा आमी राजकारण्याची मुलाखत घेता पळय न्ही तेन्ना आमी आमकां सदांच एक्सक्यूज आमी आयकता मतभेद जालो पूण मनभेद जावना म्हणटा. मत आनी मन हाजे मदीं शब्दान फेरफार करून ते आपले एक्सक्यूज दवरता की आपूण पार्टेन कित्याक आसा आनी पार्टेक गाळी कित्याक घालता हाजे लागून. आतां तुमचो मतभेदूय जालो मनभेदूय जालो. ना म्हाका जे वळखुपी आसा सदांच जाणा आय एम व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन माय टॉक्स. हांव मिक्स करना म्हजे वर्ड्स केन्नाच. पार्टीनूच जेन्ना निर्णय घेतिल्ले तेन्नाय म्हजें मत पार्टीक सरळ सांगिल्लें हें म्हाका मान्य ना. कित्याक पार्टीचो दृश्टिकोन घालता जी आयडियोलॉजी आसा जे खातीर आमी पार्टीन आयिल्ले आसा ते आमी खंय तरी भटकता अशें दिसलें. आतां सुद्दां पार्टीक हांवें तेंच सांगलें आमकां डायरेक्शन वचपाक जाय ते इट डजंट फिट इन आयडियोलॉजी केन्ना खंय तरी कमी पडटा तेन्ना म्हाका जमचें ना फुडें व्हरपाक. पूण बारीक बारीक मतभेद जाताच न्ही. बारीक बारीक जातलेच पण मेजर जेन्ना मतभेद जाता तेन्ना खंय तरी आवाज आपणें उठोवपाक जाय. हांव जाणा ते प्रमाणे ज्या मनशाक तुमकां नाका आशिल्लो त्या मनशाक तिकेट सुद्दां तांणी दिवनाशिल्ली. नाही तिकीट दिवपाक सुद्दां खंय तरी म्हाका कळ्ळें कितें तरी आसा राहुल म्हणटा तें बरोबर आसा पण केन्ना कोण एडमीट करना न्ही. पण जावं पण तुजें आयकून तिकेट दिवना. हय ते दिवना पण ताज्या फुडले सुद्दां निर्णय थोडे आशिल्ले ते सुद्दां खंय तरी मतभेद आशिल्लो आनी खूब जाण उलयताले हाजेर सुद्दां ते ताणें आयकपाची परिस्थिती दवरुना. आनी हांव सदांच कितें गोंयकाराचो स्वाभिमान सदांच पयलीं दवरला. गोंयकारांक कितें जाय तें फुडें वचपाक जाय. गोवा फॉर गोवन्स जेन्ना म्हणटा पळय तो सदांच एजेंडा फुडें वचपाक जाय. सो आतां मतभेद कोणा बरोबर तें सांगूं ना. आमचे तरेतरेचे आमचे एक हायकमांड दिल्ली बी आसता दिल्ली टीम आसता तांचे हे येता. अरविंद केजरीवाला बरोबर मतभेद जाले. ताजी एंटायर टीम आसता न्ही तांचे कडेन खंय तरी मतभेद जाले. पर्सनली अरविंद केजरीवाला बरोबर एक्चुली राजकारणात पर्सनल अशें कांयच नासता. तांच्या बरोबर जावना. पर्सनल अशें राजकारणात कांयच नासता. वी कम फॉर अ पर्सनल आयडियोलॉजी. आतां आमी आम आदमी पार्टीन जे आसा पळय सगळ्या पार्टीन एकामेका कडेन वळख जाली आमची. पयलीं अशें फ्रेंड सर्कल न्हय किंवा क्लब न्हय हो हांगा पार्टीन येवन आमी एका डायरेक्शन वचपाक ते आमी सगळे आयले पण ते खंय तरी डायरेक्शन वेगळें जाता. एक पर्सनल मतभेद उरना तो आयडियोलॉजिकल मतभेद उरता. सो आतां तुमचो आयडियोलॉजिकल मतभेद जालो म्हणून तुमी पक्षाच्या पोजिशना वयल्यान राजीनामो दिलो. हय मागीर तांकां त्या दिशेक व्हरपाक जाय ताणें योग्य त्या मनशाक हाडपाचो आनी ताणें फुडें पूण व्हरचें. एक बारीक पळयलें आमी आतां तुमचेर विश्वास दवरपा खातीर एक मातसो प्रश्न पडटा की तुमी त्याच पक्षाच्या टिकेटीचेर म्हापशां कॉन्टेस्ट केलें. सो फाल्यां जर तुमी निवडून आयिल्ले थंय जाल्यार तुमी त्याच पक्षाचे मागीर फुडले 5 वर्सां रावता आशिल्ले तेन्ना तुमकां मतभेद बी लागपा नाशिल्ले. हांवें सदांच एसर्ट करत आयिल्लो आसा जी आमची आयडियोलॉजी आसा त्या धोरणाचेर आमी फुडें वचपाक जाय. निवडून सुद्दां आयलो न्ही ताकाच हांव एसर्ट करपाचो. आतां तांकां दिसलें योग्य तरेन वेगळ्या डिसिजन पार्टीक व्हरपाक जाय तेन्नाय आशिल्लें पण तेन्ना हांव एकदम उबो राविल्लो बाबा ना बाबा अशें जावचें ना. आतां वेगळो वाटचाल पार्टीक फुडें व्हरपाक जाय आनी सबंद वेळ फायट करून अर्थ ना. शेवटी गोंयकाराचो व्हरपाक वाट वेगळे तरेतरे आसता तेन्ना फुडाकार कोण पार्टीन घेता ताणें जरूर जाय तशें व्हरचें फुडें. आतां म्हणजे उंदीराचो जाल्यार घरा उजो लावप अशें उंदीर काडप ना. ना म्हाका ते मुहावरे तुजे कळना. ना म्हणजे एक बारीकसो इश्यू आसा. ना हो मुहावरो सामको गोंयकार म्हटलें म्हणून म्हटलें. ना म्हाका तो कळून वाचल्या हातून ना. ओके उलयली म्हाका बरी कळटा. ओके बरें बारीकसो इश्यू आसा तो इश्यू सॉल्व करच्या परस पक्षूच सोडप. ना बारीकशे इश्यू ना जाचे इश्यू खूब जाण वाडत गेल्ले इश्यू कळ्ळें. इश्यू एकार एक अशें वाडत गेल्ले कळ्ळें तुका. सो कितें आसा समाज सेवा करूंकूच जाय ते पार्टीन राविनासतना सुद्दां करूं येता किंवा पद अमकें अमूक पद नासतना सुद्दां करूं येता समाज सेवा आनी करत आयिल्ले आसा आमी कितें 10 वर्सां. सो पार्टीच रॉंग अशें म्हणटा तूं. पार्टी रॉंग म्हणना हांव. खंय तरी पार्टी जर भटकता ती जाग्यार येतली अशी हांव इच्छा दवरता. परत ती ट्रॅकार येतली पार्टी आपली. म्हणजे एक खंय तरी एक टर्बुलन्स आसता न्ही परत जाग्यार येतली पार्टी खंय तरी कळटलें आनी तेन्ना तूं परत यू आर देर विथ दी पार्टी. हांव आम आदमीच आशिल्लो सदांच. पयलीं आम आदमी आशिल्लो जेन्ना इंडिया अगेन्स्ट करप्शन मुवमेंट जालो तेन्ना आम आदमी आशिल्लो कॉमन मॅन ऑफ गोवा आनी तेन्ना आवाज उठयतालो प्रत्येक इश्यूचेर कितें जें आसा पळय जावं ते करप्शन जे विरोध तेन्नाय करतालो. आतां सुद्दां तेच वाटचाल म्हणजे फुडें आसतली. ना आतां तूं शब्दान आमकां हें करता आम आदमी नाशिल्लो म्हणजे आम आदमी पक्षान. आय एम जस्ट अ कॉमन मॅन. ना हांवूय कॉमन मॅन सगळे कॉमन मॅन. इट डजंट मीन सगळे आम आदमी पक्षवाले. पार्टी कितें जालें पार्टीन एक प्लॅटफॉर्म दिल्लो. आतां पार्टी जर खास आदमीची जाता जाल्यार ती मागीर खंय तरी भटकता अशें जाली ना. सो टाटा बाय बाय टू आम आदमी पार्टी. सद्या कांयच ना. सद्या आम जस्ट वॉचर म्हणटा तो आम आदमी पार्टी कितें बाबा करता ती. सो अपेक्षा आसा की ती परत सारकी जातली ताका काम करतलो. एब्सोल्युटली. ओके पूण तेज्या मदीं हे जबाबदारी आपल्याक नाका म्हणून सांगले. हय म्हणजे तांकां व्हरूनय जाय तें बरें काम करता जाल्यार पळोवया ताजेर कितें आसा कशें वता ती फुडें.
माय बेस्ट विशेस टू द न्यू लिडरशीप आनी आम आदमी पार्टीक सुद्दां. अजून न्यू लिडरशीप जावना तातूंत मागीर यू हॅव रिजायन एंड नो वन हॅज टेकन ओवर युअर निर्णय घेतले कोणाक फुडें व्हरपाचे फुडें ते आसा कोण असो की बाबा आसूं ना नक्कीच नाही. तुमकां खटकपी बी आसा कोण असो ना म्हणजे तशें खटकपी पर्सनल राजकारणात कांयच नसता. ना इट्स आयडियोलॉजिकली अबाउट द थॉट. तांकां वेगळे थॉट व्हरपा जाय. इट्स गुड विशेस टू देम. आयडियोलॉजिकली खटकपी बी कोण आसा कांयच ना अजिबात ना तशें. एकदम रिजन अजूनय हांव म्हणटा की एक कितें तरी आसता नाही म्हाका रुपेश इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी. कित्याक ज्या पार्टीन तूं 10 वर्सां दिता इट वॉज अ डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक दॅट डिसिजन. पण खंय तरी दिसलें एक स्वताच्या विचारू पटपा जाय. बेटर ते रावले म्हणून जायना. स्वताकूय पटपा जाय कितें फुडें वता तें. आनी आय एम सच दॅट बाबा कितें उलोवना सदां हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड उलयतालो. फाटल्यान कांयच उलयनाशिल्लो. सो यू डिसायडेड टू टेक अ बॅक सीट. एब्सोल्युटली. आपूण फाटल्यान बसून पळयतलो अशें डिसायड केलां. पळयतलो. आय डू माय वर्क. सोशल वर्क कितें करूं जाय म्हापशेच्या लोकांक खातीर ते चालू आसतलेच. तातूंत दुबावूच ना. ते चालू आसतलेच. आतां पार्टीक खंयच्या वळणां व्हरपा जाय ते फुडल्या लिडरशिपान ठरोवचें. आनी ते म्हणसर पार्टीन आसतलो. हांव परत पार्टीन आसतलो की बाकीचे पार्टी म्हाका अप्रोच करत आसा बाबा आमच्या पार्टीन यो तें चलता. पण हांव म्हापशेकारा खातीर फुडें सरला. तांचे गोंयचे इश्यू घेवन फुडें सरला आनी तें चालूच म्हजें काम उरतलें. आतां हो म्हाका मातसो बोल्ड स्टेटमेंट. ऑब्वियसली कितें आसता गोंयांत गोवा इज अ व्हेरी स्मॉल स्टेट. सगळे जांकां म्हाका वळखतात कळ्ळें. फोन कॉल येतात तूं आतां फुडें कितें करूं सोदता हें करता. सो आय नॉट मेड अप माय मायंड. म्हजें काम फॉर द पीपल फॉर द कम्युनिटी ऑफ म्हापसा चालू आसतलें. उलोवणी चालू आसा बाकीच्या पार्टी अजिबात ना. सगळं कटिसी कॉल आसता फुडें कितें करतलो. कितें सांगलें तुमी तांकां. रायट नाव आय हॅव नॉट डिसायडेड अबाउट दॅट एनीथिंग. म्हणजे फोन करता ते तुमकां. केल्ले फोन म्हाका. हांव जेन्ना आयली मॅसेज आयली की खूब जाणां तो अजाबूत दिसलें अशें कितें जालें अशें मदींच. हां कळ्ळें. तर मे बी कॅज्युअल काय सिरियसली सांगताले आमच्या पक्षान या म्हणून. सिरियस आनी कॅज्युअल इट्स अ कटिसी कॉल. फ्रेंड सर्कल दोनूय सायडीक आसता न्ही. काँग्रेसून आसता बीजेपीनूय आसता कळ्ळें. फ्रेंड्स डू कॉल अप कितें जालें इन्क्वायर करपाक कितें जालें. सो दोनूय पक्षांनी काँग्रेस एंड बीजेपी. एब्सोल्युटली. आनी बाकीचे खंयच्या पक्षांनी. बाकीचे मेन हेच उरले न्ही दोन आतां. टीएमसी बी ना. टीएमसी वायंड अप करपाच्या वाटेरूच आसा ना गोंयांत सद्या. ओके नाव सॉर्ट ऑफ वील गो बॅक. आम आदमी पार्टीन अमित पालेकराक हें केलो सीएम कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केलो. वॉज इट अगेन्स्ट युअर विश. नॉट एट ऑल. नॉट अगेन्स्ट माय विश. कोण तरी सीएम करपा जाय आशिल्लें न्ही की आमी तेणें ठरयलें की आमी अमूक समाजाच्या वर्गाक आमी करतले म्हणून. त्या प्रमाणे ताका केलो तसो. एका वटेन एम्प्लॉयमेंट ना म्हणून गोंयचे यूथ बेजारल्यात आनी दुसऱ्या वटेन कंपनीज अशाच युथाक सोदतात. ह्या दोगां मदीं मेळ घडोवन हाडपाचें काम आमी करतात. आमच्या कंपनीचें नांव जावन आसा क्रिएटीव HR सोल्युशन्स. फाटल्या 2 म्हयन्यांक आमी 100 वयर युथांक बऱ्या बऱ्या कंपन्यांनी जॉब प्लेसमेंट्स दिल्ले आसात. आमचे कडेन सुमार 300 गोंय आनी गोंया भायल्यो कंपनीज रजिस्टर आसात. जर तुमकां नोकरेची गरज आसा जाल्यार तुमी सकयल दिल्ल्या ईमेल एड्रेसाचेर तुमचो बायोडेटा नाल्यार रेज्युमे आमकां आत्ताच्या आत्ता ईमेल करात. तुमकां नोकरी मेळोवन दिवपाची जबाबदारी आमची. वॉज इट ऑल्सो रायट. आतां तुमी कोर्स करेक्शनाचेर उलयता. वॉज इट ऑल्सो रायट ऑन आम आदमी पार्टी की बाबा एक समाज अशें केन्ना इलेक्शना हाजे पयलीं जावना. अंडर करंट्स आसताले की भंडारीचो लिडर जाय हें जाय. पूण असो ओपनली वचून बाबा हो भंडारीचो सीएम हो क्रिश्चनाचो डेप्युटी सीएम अशें करून हें केल्लें. वॉज इट रायट. पार्टीन तेन्ना निर्णय घेतिल्लो तो कळ्ळें तुका. हांव तेंच म्हणटा म्हजे मतभेद बी आशिल्ले पळय. दीस वॉज वन ऑफ द रिजन्स ऑल्सो. तुमचो पयलींचो इंटरव्यू जर रिप्ले केल्यार यू आर डिफेंडिंग. एब्सोल्युटली. बिकॉज आय हॅड टू दॅट टायम बिकॉज तेन्ना पार्टी तुटपाची. इफ आय हॅड टू नॉट टेक अ ऑपोजीट पोजिशन पार्टी तेन्ना तुटपाच्या सारकी कळ्ळें तुका. पीपल अपसेट सम इन द पार्टी ऑल्सो कळ्ळें तुका. बट आय वॉज वोकल अबाउट इट. Was it also because you are Brahmin and you stand no chance? Not at all. I never seen myself through that prism. माझ्या फ्रेंड सर्कल जावं या सगळ्या तरेतरे कम्युनिटी. तुमीच गेला आमकां ते प्रिझमान पळोवपाचें. तेच म्हणजे हांव त्या हातूंतल्यान केन्नाच पळयना खंयच्याच दृश्टिकोनांतल्यान. आनी म्हजी वळख सुद्दां म्हापशा तशी आसा की बाबा सगळ्या कामाक सगळ्या लोकांक तरी काम करता. सगळ्या लोकांक आतां आम आदमी पार्टीन तूं कोणाकूय गोंयच्या लोकांक विचारशी ह्या 2 वर्सांनी जी पार्टीची वाट चालली प्रगती जाल्या लोक जे जोडल्या ते केन्ना तितले जावं नासले. वॉज इट रॉंग ऑन आम आदमी पार्टी टू टेल की बाबा हो भंडारी हो हें आमी भंडारी सीएम करतलो आनी इट डिडंट वर्क ऑल्सो इफ यू गो टू. इन हायंडसायट डेफिनेटली. कित्याक खूब जाण तुमचे पत्रकार कलीग सुद्दां म्हाका फोन जाय आयल्यार अशें करता तुमी चुकीचें आसा कळ्ळें. दे लॉट ऑफ
तांकां एडमीट करपाक जायनाशिल्लें कित्याक सर्टन पार्टी डिकोरम आसता विथीन द पार्टी तेन्नाच सांगिल्लें करप आमकां योग्य न्हय. सो दीस वॉज वन ऑफ द मतभेद तुका म्हणटा पळय, दीस इज वन ऑफ दॅम. कित्या खातीर सीट पडले तुमचे? खंय तरी अशेंच कारण अशी रिजन आशिल्लें न्ही. पीपल डिडंट लायक फोकसींग ऑन वन पर्टिक्युलर कम्युनिटी. गोंयांत तशें केन्नाच पळोवन आतां लोक एडमिटली ओपन करता अमूक समाजाच्याक मिनिस्टर दिवपा जाय, हें करपा जाय. ते पोस्ट इलेक्शन. आतां पोस्ट इलेक्शन इट पण वॉज pre-election देर. कास्ट कोणेच पॉलिटिक्स इज देर इन इंडिया, बट इट इज नॉट देर इन सच अन ब्लेटंट मॅनर. यू आर सर्टिफाईंग कास्ट पॉलिटिक्स. हय, इट इज तुम्ही नॉट. केले. इट वॉज इन अ ब्लेटंट मॅनर. अशें गोंयांत केन्ना जावना. तुम्ही आम आदमी पार्टीन ते सर्टिफाय केले कास्ट पॉलिटिक्स, जे पयलीं खंयच्याच पक्षांनी करूं नाशिल्ले. ओपनली उलोवपाक लागले की That was अमूक one समाजाचो reason. आमकां सीएम जाय. पण आतां बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा, लायट फ्री, उदक फ्री, तुमकां खंय व्हरून हाडटा, हय, हय, ह्यो हय. गजाली ज्यो सांगलेल्यो, हय, अनएम्प्लॉयमेंट, बरोबर. वाय दे डिडंट क्लिक? मे बी बिकॉज पीपल वर हर्ट अबाउट दॅट मेन जे केल्ले सीएम आमकां अमूक कास्टाचो जाय, हे जाय. पीपल डिडंट लायक दॅट प्रॉब्ली. कित्याक खूब जाण आमचे जे कॅन्डिडेट आसले तांचोय फीडबॅक तोच आयलो, लोकांक ते आवडूना म्हणून गोंयांत. ते कॅन्डिडेट पयलीं म्हणूं शकनाशिल्ले. तेंच जातालें कितें आसता उलोवपाक तेन्ना वेळ आसता उलोवपाचो, तेन्ना खूब जाण उलोवना. ती वाट लागली. उलोवपाक जाय आसलें. हांव सदां पार्टीन तें सांगता, यू हॅव टू स्पीक आउट. पार्टीन जातालें की एकटो हांव उलयतालो तो प्रॉब्लम जालो मागीर. ओके, सो कोणेच अशें वॉयस करूं ना. आपल्या तरेन केला आसतलो पूण केन्ना अशें कलेक्टीव मिटिंगेन केन्ना करूं ना. पूण तुमकां दिसना की टू मॅच्युअर फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी टू कम टू गो अँड से की ओके आमी आतां सरकार करता डायरेक्ट म्हणून, जेन्ना बाकीच्यो खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीन एस्पिरेशन दवरूंकूच जाय सरकार करपाक, पण ते स्टेटीचो एथॉस समजपा जाय, ते स्टेटीचो कल्चर समजपा जाय. एस्पिरेशन दवरप बरोबर आसा, तातूंत चूक कसली ना. 2017 तुमकां येतोच कळूना. जी टीएमसीन मिस्टेक 2022 केली ती 2017 आम आदमी पार्टीन केली की पयलींच सांगिल्लें पार्टी वॉज व्हेरी न्यू दॅन. आमच्या दिल्ली जे सरकार आशिल्लें अरविंद केजरीवालचे त्या ट्रॅक रेकॉर्ड तितलो जावनाशिल्लो, हार्डली 1.5 years. आतां ट्रॅक रेकॉर्ड आशिल्लो आनी गोंयांत सगळ्यांनी आम आदमी पार्टी आनी अरविंद केजरीवालचें काम खबर आसा. आय हॅव ट्रॅवल्ड अक्रॉस गोवा. सुरवातीक हांवें कन्व्हिनरशीप घेतिल्ली, पयलीं म्हणजे सगळे गांवांनूच फिरलो, केन्ना इतलो फिरूं नाशिल्लो गोंयांत, तितलो फिरलो गोंयांत. आनी एक जाणीव आयली की सगळ्यांक काम खबर आसा. पण खंय तरी गोंयकार म्हणजे कितें समजपाक खंय तरी आमचें सेंट्रल लिडरशीप तांकां चुकलें. 27 जातलें अशें आशा दवरता हांव. नवी लिडरशीप कोण घेता ताणें समजून घेवचें गोंयचें कितें तें. गोंयकाराचो आवाज प्रमुख आसपा जाय, फुडें आसपा जाय. मागीर बाकीच्यो तुजो आवाज जाय, सेंट्रल टीम हें सगळें. फक्त गोंयकार फुडें वचपा जाय ही हांव आशा दवरता. 24 जातलें लोकसभा इलेक्शनां. आतां नवो लिडरशीप चेर आसा. एज अ वेल विशर ऑफ आय होप दॅट वे. वेल विशर डेफिनेटली पार्टी कार्यकर्ता बी अशें ना. ते जबाबदारीचेर आसता फुडें कशें वता ते पार्टी, कशी लिडरशीप कोणाक सो यू ओपन फॉर क्विटींग आम आदमी पार्टी. हांव सदांच आम आदमी आसा. आमचे बाकीचे आसा पळय, बाकीचे बीजेपीचे पार्टी विथ द डिफरन्स. इट्स नथींग विथ द पार्टी ऑफ डिफरन्स. ते सगळी भरकटत गेल्ली आसा, कळ्ळें. सो आय होप स्टील इट्स अ रे ऑफ होप म्हणटा तो आम आदमी पार्टी आसा. आम आदमी पार्टी रे ऑफ होप फॉर गोवा ऑर इंडिया ऑल्सो इट्स आम आदमी पार्टी. अँड माय बेस्ट विशीज टू देम विल ऑलवेज बी देर till they are on the right track of the ideology. Was it also your mistake to contest from MAPSA when you knew you might not get elected there? सी दोन गोष्टी आसता. एक कंटेस्ट करप आसता, लोकांक एक खंय तरी प्लॅटफॉर्म दिवपा जाय. म्हापशा तूं स्पेसिफीक म्हापशा दोनूय बीजेपीचेच कॅन्डिडेट आसले. वी स्टूक टू आयडियोलॉजी. आमी ते आमकां जालें ना पयशे दिवपा जाय, तुवें हें दिवपा जाय. बाकीच्यांनी पयशे वतले, सगळें गोंयभर खबर आसा. आनी काल एक हांवें व्हिडिओ पळयलो, एकटो म्हणटा पेट्रोल 200 रुपया जावनी, आय एम हॅपी कित्याक तुमी लोकांनी पयशे घेतले म्हणून. वी स्टूक टू आवर गन्स. आमी म्हणलें आमची आयडियोलॉजी आसा, लेट पीपल सी द ऑल्टरनेटीव. आनी आय एम शुअर टायम कम्स पीपल वील सी द ऑल्टरनेटीव. पंजाबाक दिशिल्लें आसा लोकांक, फुडें गोंयांत सुद्दां दिसतलें. ऑल्टरनेटीव दिसूंकूच जाय. तुमकां डू यू बिलीव की आम आदमी पार्टीन वोट स्प्लीट केले ताका लागून हे जो रिजल्ट आयलो पळय तो अपेक्षे प्रमाणे येवना लोकांच्या? ते वोट स्प्लीट सदांच आम आदमी पार्टीक म्हणटाले. आमी ऑल्टरनेटीव दिलो लोकांक, कळ्ळें. आतां सुद्दां कितें चल्लां,
डिफॅक्शनच्या गजाली चल्ला 10-15 म्हयने कोण ही पार्टी फोडटली ती पार्टी फोडटली. आम आदमी पार्टीन केन्नाच उलोवना. आनी म्हाका होप आसा आमचे वेन्झी तशेंच क्रूज जे असेंब्लीन गेल्या ते नेटान आवाज फुडें काडटाले एंड दे विल बिल्ड अ प्लॅटफॉर्म फॉर आम आदमी पार्टी इन गोवा. आर यू एटलीस्ट हॅपी फॉर दीज 2 MLAs? एब्सोल्युटली. कारण वेन्झी सारको जो सामान्य एब्सोल्युटली नो डाउट ऑन क्रूजा सारको दॅट. वी वर वन टीम इटसेल्फ कळ्ळें तुका. वी वर वन टीम वील कंटिन्यू कितें एसिस्टंट तांकां हांव आसाच कळ्ळें. माय बेस्ट विशीस तुका तेच सांगलें. माय बेस्ट विशीस टू आम आदमी पार्टी कोण नवी लिडरशीप घेता लेट इट स्टियर आउट ऑल कॉन्ट्रोवर्सीज अँड टेक आम आदमी पार्टी टू द रायट ट्रॅक. पण ते हे सगळे अफेक्ट जाले म्हणटा सगळ्यांक. मागीर हांकां कित्याक 2 जाणांक अफेक्ट जावना? खंयचे? बाणावले आनी वेळी हे भंडारी समाज. बाणावली वॉज अ डिफरंट डे. बाणावली वॉज ऑलवेज फॉर आम आदमी पार्टी. तूं फाटलें इलेक्शन 2017 सुद्दां पळयत. वी आर वन ऑफ गुड वोटर्स. झेडपीन सुद्दां आमच्या बाणावली आयले कळ्ळें. आनी आतां वेन्झीक सुद्दां ताणें कामूय केल्लें आसा. ही गॉट दॅट गूड सपोर्ट देर कळ्ळें. आय एम शुअर इट वूड बी अ रोल एक मॉडल कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा पळय ती बाणावली तयार जाता आनी इट कूड बी सीन बाय पीपल ऑफ गोवा. अरे बाणावली एक काम जालां. वेळी सुद्दां जातलेच कित्याक क्रूज ऑल्सो इक्वली केपेबल थंय सुद्दां जातलें. न्ही म्हणजे आयलो कसो काय म्हणून बाकीच्यांक एक्सक्यूज दिता की बाबा भंडारी कम्युनिटीक लागून. इट इज सायड बाय सायड कॉन्स्टिट्युएन्सीज दोनी वेळी आनी लागीं आसा त्यो. नावेली कित्याक येवना तर मदलो? नावेली टफ फायट जाली न्ही ती. एक टफ फायट जाली. नावेली अनएक्सपेक्टेड जिखून आयलो ते. अनएक्सपेक्टेड. आनी एक्चुअली इफ यू सी काल कोणें म्हणलें हांवेंच म्हणिल्लें तें इट इज अ एक्सिडेंटल गव्हर्मेंट. पयलीं एक्सिडेंटल CM आसलो जाल्यार एक्सिडेंटल गव्हर्मेंट जाला तो. इफ यू आस्क एनी पर्सन नोबडी एक्सपेक्टेड BJP टू कम टू 20 आनी इट्स व्हेरी क्लोज कट फायट्स जाल्यो तातूंत BJPक सीट्स आयले. एक्सिडेंट तांकां कशेंय करून यू डोंट एग्री दॅट BJP वूड. BJP इटसेल्फ इज इन अ शॉक रुपेश. ताणें खंय एक्सपेक्ट केल्लें इतलें? तांचें इंटरनल असेसमेंट कितलें कमी आशिल्लें. They are also happy that you all splitted the votes to me TMC. It is ते जाला कळ्ळें तुका. स्ट्रॅटेजीक खंय तरी चूक जाली आसतली. ओपोजिशन युनिटी म्हणून उलयता आसतना आम आदमी पार्टीन केन्नाच स्टँड हे घेवन आनी आय एम पॉइंटिंग आउट फिंगर टू यू बिकॉज आम आदमी पार्टीज फेस वॉज यू इन गोवा. सो यू एडमिट युअर मिस्टेक की सगळ्या ओपोजिशनांनी एकट्या येवन. नाही ओपोजिशन इट्स अ बिग पिक्चर. इट्स नॉट ओन्ली इन गोवा. ते नॅशनली जावपा जाय. आतां 2024 तुजें इलेक्शन येतलें. इट हॅज टू कम इन फ्रॉम द नॅशनल लेवल. ते गोंया अशें स्टेट घेवन जावपाचें. वॉट वॉज युअर ओपिनियन? जावपा जाय आशिल्लें गोंया खातीर? पण जावपा जाय पण कोणा बरोबर करतलो? काँग्रेस इज ऑलवेज हँड्स इन ग्लोव्स विथ BJP कळ्ळें. गोवा इज सो फंजेबल. हांगाचो एक दीस आसता सांजचो च्याक तो दुसऱ्या पार्टीन चल्लो कळ्ळें. सो पीपल हॅव टू रियलायज कोण योग्य उमेदवार ते. ट्रस्ट डेफिसीट आशिल्लो? नाही ट्रस्ट डेफिसीट न्ही. आतां गोंयांत इतलीं वर्सां तेच MLA आसा. 20 वर्सांनी किंवा 10 वर्सांनी तो सुदारूं शकलो ना. म्हापशेचीच गजाल घे. 20 वर्सां एक MLA आसा म्हापशा आमच्या पार्टीचो. थंय तुका अजून पर्यंत कला भवन येना, रवींद्र भवन ना, रस्त्याचे तेच इश्यू, लायटीचे इश्यू. सो पीपल ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्यूट टू डिसायड अरे बाबा हाका 20 वर्सां दिली आनी कितले दितले. कित्याक तुमकां एक्सेप्ट करून? एक भंडारी इज द ओनली ऑप्शन म्हणटा जाका लागून मिस्टेक जाली. तरी ते कारण आसतलें. एक भंडारीचे जाल्यार इव्हॅल्युएट करून केला इव्हॅल्युएट ते तरी प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूट वेगवेगळें कारण आसा. सो खंय तरी आमची एक ऑर्गनायझेशन सुद्दां बांदपाक जाय. थंय आमी कमी पडले आसतले. आनी यू आर क्विटींग वेन पार्टी वॉन्ट्स यू. पार्टीन म्हाका तितलें दिसलें नवे फुडें कोर्स व्हरपा जाय कळ्ळें तुका. आय टोल्ड आय एम विलिंग टू वर्क फॉर द पार्टी. पण पार्टी दिसलें खंय तरी वाटचाल फुडें आमकां अशें डायरेक्शनान वचपा जाय कळ्ळें. सो म्हाका ती दिसूं ना योग्य. ते बसींतल्यान देंविल्लें बरें. फुडें जर्नी दुसऱ्या ड्रायव्हराक जालें एक्सेप्ट रेजिग्नेशन. म्हाका खबर ना कितें जालें तें. आय हॅव जस्ट पुट इट आउट. पार्टींचे हांगा सिस्टम आसा. काँग्रेसीचे पयले गिरीश रिजायन करता पूण तो रिजायन आय एम नॉट अवेर. म्हणजे एक्सेप्ट जाला काय ना तें कळ्ळें. हांवें इन्क्वायरी व्हॉट डू वी कॉल यू एज कन्व्हेनर ऑफ आम आदमी पार्टी? आय टोल्ड यू आय एम आम आदमी पार्टी. दॅट्स इट. आय एम अ कॉमन मॅन ऑफ गोवा. बस आय एम हॅपी विथ दॅट. यात परत कॉमन आम आदमी ऑफ गोवा और आम आदमी पार्टी? आम आदमी ऑफ गोवा. आम आदमीचो मनीस. म्हाका म्हापशा सुद्दां तेच म्हणाले आम आदमी आयले म्हणटाले कळ्ळें तुका. आम आदमी आयलो. आय एम हॅपी विथ दॅट. झाडू आमचो सिंबल आशिल्लो. अजून आसा काय ना तें? तो नक्की आसा सिंबल. पार्टीचो सिंबल तरी तो आसा. तुमचो? आम आदमी आसा. पार्टीचो सिंबल आसात न्ही सद्या. राहुल मांद्रे. राहुल म्हणजे काम चालू आसतलें फुडें. काम चालूच आसतलें. आतां आमी सुद्दां तरे मुद्दे आसा गोंयचे म्हापशेकारांचे. ते मुद्दे घेवन फुडें वतले. तुका कळटलेच. चालूच उरतले ते तुका कळटेच कळ्ळें. तुवें लोकांक फुडें हाडपाची हे तुका हांव रिक्वेस्ट करता. फुडें जे मुद्दे येता नक्की नक्की विल श्युअरली कॅरी. एब्सोल्युटली. ऑल द बेस्ट. थँक्यू 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 व्हेरी मच. तुम्ही वेळ दिलो. थँक्यू. हे आशिल्ले राहुल मांद्रे आम आदमी. आतां फुडें आम आदमी पार्टी म्हणून काय गोंयचे आम आदमी ते म्हणटा की आपल्या डेजिग्नेशन घेवपाची गरज ना.
पक्षाक एक वेगळें वळण येता म्हणून आपूण सोडला. पक्ष जेन्ना सारको वळणार येतलो तेन्नाच फुडें प्रगती करतलो आनी आपूण त्या पक्षान आजून म्हणसर आसा. भंडारी कार्ड वापरलें ताका लागून खुबशी डॅमेज जाली आनी ताका लागून आम आदमी पक्षाचे खुबशे सीट पडले अशें ते म्हणटा आनी आपूण म्हापशेकारां खातीर वावरत उरतलो, काम करीत उरतलो आनी आपलो कमिटमेंट चालूच उरतलें. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. चॅनल पार्टनर्स RDX Goa. Production partners are Prasad Deshpande Mentor, goabyland.com. Keep watching us. Sports is something that makes us free from our tensions and concerns. JCR Sangling is organizing a non-ranking badminton tournament at Multipurpose Hall on 14th, 15th and 16th of April 2022. I request all the badminton players to participate in this event and make this event a successful event. Let the racket talk and the shuttle fly with your sporting spirits. The last date of grabbing this opportunity is 13th April 2022. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook and Twitter.